नमस्कार, माझें नाव अमय रवींद्र नाटेकर. म्हापसा सबयार्डान आमचो शॉप आसा. तो बिझनस म्हाज्या बाबान स्टार्ट केल्लो नाल्लाचो. लास्ट 40 इयर्स आमी ह्या बिझनसान आसा. आयज तुमी पळयला की गोंयभर सगळो नाल्लाची रेट वाडलेली आसा. लोकांक दिसता की कन्जम्पशन चड जालो, गोंयान नाल्ल कमी लागपाक लागले म्हणून रेट वाडले म्हणून. एक्चुअली नाल्ल रेट वाडपाचें कारण आहा ती बिकॉज ऑफ ऑयल मार्केट. नाल्लाचें तेल जे इंटरनॅशनल मार्केटार आहा ती रेट वाडलेली आहा. नाल्ल एक्सपोर्टाक वयता, मागीर कोकोनट पावडर जो करता, जो एका आमच्या बेकरीक आनी एका बिस्कीट फॅक्टरीक बीन वयता, तेजी रेट्स वाडलेली आहा म्हणून कोकोनट प्रायसीस ऑल ओवर इंडिया रेट वाडलेली आहा. सो त्या खातीर नाल्ल वाडलेलो आसा. आयज तुमी पळोवंक शकता की आतां आमच्या शॉपार जे आसा, सो रेंज स्टार्टींग फ्रॉम 35 to 50 रुपीज पर्यंत आहा. सो मॅक्झिमम सगळ्यान व्हडलो नाल्ल जो 50 रुपयान आमी विकता. आनी जो नॉर्मल म्हणजे एक नॉर्मल हाऊस होल्डाक लागता तो 35 to 40 रुपीज रेट आहा. आनी होच नाल्ल भायर बीन 50 रुपीज, 60 रुपीज और 70 रुपीज सुद्दां विकलो गेल्लो वयता. रेट कमी दवरपाच्या कारणान बिकॉज दीस इज अ ट्रेडिशनल बिझनस आनी लोकांनी आयज आमचे फेस्टिवल आसा, सो फेस्टिवलच्या टायमार चड रेट चार्ज करप ना, कित्याक की तो आमचो सण आनी वर्सांसून एकूच जातो. आनी वी आर इन टू हॉटेल सप्लाय बिझनस, सो आमकां एक वर्सान एक सर्वीस कशी म्हणून लोकांक रेट कमी दिवपाक हरकत ना. हाजेकून आमी आनी रेट कमी सुद्दां करूं शकता. एकूच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आहा, जेन्ना आमचो माल बॉर्डर म्हणजे आमी दुसऱ्या स्टेटीनसून जेन्ना हाडटा आमकां मार्केट सेस चार्ज करता. सो नेक्स्ट 1 इयराक जर मार्केट सेस जर वे ऑफ जर करीत, जे आमकां 1% सेस लायतात ते जर वे ऑफ जर करीत जाल्यार आमकां आनी लोकांची सवय दिवंक मेळटली. कित्याक की शेवटी तो 1% जे गव्हर्मेंट आमकां चार्ज करता ते आमकां लोकांचे फुडें म्हणजे आमकां लोकांकी चार्ज करचें पडटलें. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा, कित्याक आमचे जे CM आसा ते इतके बरें काम करता लोकां खातीर, वेगवेगळी एक न्यू स्किम्स हाडटा, न्यू सबसिडीज हाडटा. सो हांव एकूच मागता तेंचे कडेन की नेक्स्ट 1 इयरा खातीर ह्यो नाल्लाचेर जो सेस आसा तो वे ऑफ करपाचो, जे करून आमकां लोकांक आनी सवय दिवंक मेळटा.